सरकार गोंयभर निश्चित केल्ल्या वाठारांनी रेंव खणपाक सुरवात करतले। कायदेशीर रेंव खणपाचे नदरेन ह्या झोनांची पावणी जातली। पारंपारीक रेंव काडप्यांक प्राधान्य दितले। नव्यान येवपी लोकांकय संद मेळटली। पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगले। पर्यावरणाक लुकसाण जावंक दिनासतना कायदेशीर रितीन रेंव काडपाक सुरवात करपा खातीर सुवातो निश्चित करात अशें सरकारान एनआयओक सांगिल्ले हे याद करपा सारके। ते प्रमाण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठाराचो सोद घेवपा खातीर संशोधकांची समिती तयार केल्या, जंय टिकाऊ रेंव काडू येता। हो झोन निश्चित जाला अशें पर्यावरण मंत्र्यान सांगले। एकदा हो झोन खण मर्यादे वयर गेलो म्हणटकच रेंव काडप्यांक दुसरो व्यवसाय सोदचो पडटा अशें काब्रालान सांगले। बेकायदेशीर सेंड काडटा ती सरकार हायकोर्ट मॉनिटर करता ते बंद जावपाक जाय। कायदेशीर हांवें आतां सांगलां की संकल्प जे आमी जे आसा एनआयओक अपॉइंट केला, जे झोनान सेंड काडूंक मेवता ते झोनान ऑक्शन करता। ऑक्शन करतकीर तितून दोन भाशेचे आसा। ट्रेडिशनल जे लोक काडटा तांकां फर्स्ट प्रायोरिटी आसा आनी जे आउट ऑफ 100 म्हाका दिसता 15% न्यू भुरग्यांक घालपाच्यो संकल्पना मायनिंग डिपार्टमेंटान ऑनरेबल सेवन दवरला। सो हितून भितर ह्यो गोष्टी फुडें वयतल्यो। सेंड इज समथिंग विच इज नॉट क्रिएटेड बाय मी, इट इज क्रिएटेड बाय इरोजन। जे बोल्डर क्रश जाता ते बारीक जावन सेंड जाता, इतले बोल्डर क्लस जायना। सो जेन्ना आमी स्टडी भितर एनआयओ भितर आमी पळयला एक्रिडिशन म्हणटा ताका आनी रिमुवल, हे एक्रिडिशन व्हेरी मिनिट जर हांगाचेर काडले आनी ताका आमी फुडल्या वर्साक स्टडी केली की कितली रेंव थंय येता, ते ताका 1 mm देखून रेंव येना। सो ही गोष्टी हांव ताजेर कॉमेंट करूं शकना। झोन जे आसा हे झोना भितर सेंड काडटले आनी जे एक्झॉस्ट जाता ते केन्ना म्हाका दिसता 50 वर्सां लागतली ते लेवलाचेर परतून येवपाक। सो तेजेर ते सेंड मायनिंग जे कोण करता तेणे दुसरो धंदो तेणे पळोवचो। जेन्ना भाग घेता तितून भितर जशें आमी सांगलां एनआयओ वेगळे दितले आनी तितून भितर जर काबार जाली ताका आमी काय करूं शकता। गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, समीप नार्वेकार आनी शिवानी सांगेलकार।